वर्साचो सादो काळ 7वें सातोळें मंगळार वरोस 2. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान अध्याय 9 वळी 29 ते 36. थंयचे भायर सरून जेजू आनी ताचे शिस गालिलियांतल्यान वेताले. पूण कोणाकूच गमलले तांकां नाका आसलें, कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकवण दितालो आनी तांकां सांगतालो, मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान घालतले आनी ते ताका जिवेशी मारतले आनी मरतूच 3 दिसां उपरांत तो पुनर्जीवन जातलो. पूण तांकां हें उतर समजो नासलें आनी ताचे लागीं विचारूंकूय ते भियेताले. काफारनान पावले आनी घरा येतूच ताणें तांकां विचारलें, वाटेर कसलो विवाद करताले तुमी? ते वगेच रावले, कित्याक तांचे भितर कोण व्हडलो काय म्हूण वाटेर एकामेका कडेन वाद विवाद करताले. मागीर तो बसलो आनी 12 जाणांक आपोवन ताणें तांकां सांगलें, कोणाक पयलो जावची कशी आसली जाल्यार ताणें सगळ्यां परस निमाणो आनी सगळ्यांचो चाकर जावचो. उपरांत एका भुरग्याक धरून ताका तांचे मदें उबो केलो आनी ताका विंगीन घेवन तांकां सांगलें, कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेता तो म्हाका घेता आनी म्हाका घेता तो म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखांडी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणांनो, जेजू आपल्या शिसांक आपल्या कोश्टा मरणांक आनी पुनर्जीवनपणांक तयार करूंक सोदतालो. पूण ताचे शीस मात व्हडपण सोदतात, अधिकार सोदतात. जेजू शिसांक आनी आमाजोन एकल्याक खालते आनी सेवेचे चाकर जावंक आपयता. तो आमचे मुखार एका ल्हान भुरग्याक दवरून ल्हान भुरग्या भाशेन खालती आनी नम्रतायेची मनशां जावंक आपयता. आमी सदांच सेवे चाकरेची मनशां जावंक वावरुया आनी जेजूची उतरां आमी मनान दवरुया. कोणाक पयलो जावची कशी आसल्यार ताणें सगळ्या परस निमाणो जावचो आनी सगळ्यांचो चाकर जावचो. आमेन.